जेकडे टेस्ट करपा खातीर आतां पर्यंत लास्ट केस पॉझिटिव्ह जी आयली ती 3 एप्रिलाक आयली आनी एक सगळ्यांत बरी गजाल जी आसा आमचे 7 पेशंट आशिल्ले तितूंतलो एक पेशंट हो नेगेटिव्ह जालो ताका ऑलरेडी डिस्चार्जूय दिलो आनी तो डिस्चार्ज दिवन ऑलरेडी आमच्या क्वॉरंटायन सेंटरान रावता तो ताका डिस्चार्ज दिलो आमी काल दिलो आज सकाळीं दिलो ना हो डायरेक्ट पॉझिटिव्ह आसलेलो पेशंट हय जो 6 जाण आमी भायल्या कंट्रींतल्यान आयल्या म्हणटा पळय तितूंतलो एक पेशंट तेजो कॉन्टॅक्टान येवन जाल्लो भाव पळय न्ही तो न्ही हो डायरेक्ट आसलेलो पेशंट US ना हो USच्यान आयल्लो तो सीफेरर न्हू एप्रॉक्सिमेटली हेजी एज जी आशिल्ली ती 52 53 ना गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान आसा एक बरी गजाल नांव सांगपाक शकना हांव ताचें ओके आमी नांव डिक्लेअर पयलींय करूंक ना आनी फुडेंय करचें ना एक बरी गजाल आसा की आमचे सगळे पेशंट हे रिकवर जाता आमकां दोतोराच्या पुराय टिमीचेर विश्वास आसा हांव आयज स्वता परत एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या दोतोरां वांगडा उलयलो हांवें त्या सगळ्यांचें अभिनंदन केलें ओके पुराय गोंय तुमच्या बरोबर आसा हें तांकां सांगलें आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा उरलेले 6 पेशंट सुद्दां हे पूर्ण रिकवर जातले हेजी आमकां खात्री आनी विश्वास आसा पुराय गोंय तुमच्या बरोबर आसा हें तांकां हांवें सांगलें ओके त्या खातीर म्हाकाय खूब बरें दिसलें म्हणजे राती म्हाका रिजल्ट कळना फुडें म्हाका खरोखरूच म्हणजे मना पासून आनंद जालो की आमच्या कडल्यान सुद्दां म्हणजे जशें बाकीची राज्यां सांगतालीं 2 रिकवर्ड 3 रिकवर्ड त्या प्रमाणे आमच्यो 7 जरी केसी आसल्यो जाल्यार एक केस रिकवर्ड जावप ही आमच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाची केस आशिल्ली दुसरी गोश्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द मास्क हे खूब मोठ्या प्रमाणांत स्टेटीन आसा आतां खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रूप लोकांक कॉटन मास्क हे तयार करपाक लायल्या आनी त्या खातीर कोणीच म्हणजे चड रेटीन मास्क विकत घेवचे न्ही हाज्या फुडें म्हाका दिसता घरांनी मास्क तयार करपाक सुरवात करची कारण आमकां कितले दीस फुडले हो कंपल्सरी मास्क वापरचो पडटलो हें आमच्यान आतां सांगूनच जाय म्हणून बऱ्याच जाणांनी आपले मास्क जे आसा हे विकत घेवच्या पेक्षा प्रत्येकाच्या घरांत नवीन कॉटनचो कपडो हाडून वॉशेबल मास्क जो आसा पळय हो तयार करचो जेणे करून विकत घेवपा खातीर अननेसेसरी पयशे जे आसा हे स्पेंड करचे न्ही ओके काल एक कंप्लेन आशिल्ली आमच्या इंटरस्टेट मुवमेंट हो रेल्वे ट्रॅका वयल्यान जाता म्हणून आमचो DIGन आपलें मेकानिजम घालून एन्श्युअर केलें की रेल्वे ट्रॅका वयल्यान सुद्दां लेबर किंवा कोणी इतर स्टेटींतल्यान ह्या स्टेटींत येवचें ना इतकें आमी एन्श्युअर केलां थंयसरूय आमचे पुलीस सेक्युरिटी पुलीस पर्सनल जे आसा सगळ्या रेल्वे ट्रॅकाचेर फावट मारून थंयसर गस्ती हे पळयत आसा ओके दुसरें आमचे क्वॉरंटायन सेंटरचे इंचार्ज श्री PS रेड्डी हांच्यांनी क्वॉरंटायन सेंटरांतल्यो सगळ्यो फेसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो तांकां मेळटा काय ना त्यो एन्श्युअर केल्यो आतां पर्यंत फक्त मडगांव रेजिडेन्सीन 9 इनमेट्स आमचे उरल्या आनी ओल्ड गोवा रेजिडेन्सीन फक्त 3 इनमेट्स जे आसा पळय न्ही आमी जेंकां क्वॉरंटायन करून दवरलेले 9 म्हणजे 10 11 12 जाण फक्त हे क्वॉरंटायन सेंटरान उरलेले आसात जेंकां आमी फॅमिली मेंबर्स तेंचे जे क्वॉरंटायन हाज्या व्यतिरिक्त एक 4 काय 5 जाण ID हॉस्पिटलान आसा अदरवायज आमी बाकीच्यांक सगळ्यांक थंयच्यान डिस्चार्ज करून घरा कडेन होम क्वॉरंटायनान जे आसा हे दवरलेले आसा ओके आज ट्रेनींग फॉर द मास्टर ट्रेनर ओके आनी इन्सिडंट कमांडर्स आमी आज मास्टर ट्रेनर्स जे आसा हांकां ट्रेनींग दिवप ऑलरेडी सुरू केली हावज टू हावज सर्वे कशा पद्दतीन जावपाक जाय हांव परत एकदां सर्वेचेर उलयतलो फक्त कालच्या रिव्यू मिटिंगेंतल्यान कितें जालां तें सांगता आनी मागीर परत उलयता इवन दो आज आमी पायलट सर्वे कशा पद्दतीचो आसचो 70,000 लिटर सॅनिटायझर जे आसा रेडी केले 20,000 लिटर हे तेंच्यांनी सरकाराक आनी डिफेन्स फोर्स हांकां सगळ्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट दिले 50,000 जे आसा हे तेंच्यांनी बाकीच्या आपल्या वेगळ्या स्टेटींनी हांगासर विकले गेले किंवा बाकीच्यांक दिले डायरेक्टर पंचायत इन्फॉर्म म्हणजे 191 पंचायती पैकी 164 पंचायतींनी आपले प्री मॉन्सून वर्क जे आसा हे सुरू केल्लें आसा म्युन्सिपालिटी हांच्यांनी बी आपले प्री मॉन्सून वर्क हे मोठ्या प्रमाणात सुरू केलां दुसरी गोष्ट आमी नॅशनल हायवेचे प्री मॉन्सून वर्क सुरू करपा खातीर आमी परमिशन दिलां सुरू करचें म्हटलां हे फावटी आमी ट्रिमींग ऑफ द ट्रीज रोड सायडीची सगळीं झाडां येतालीं पयलीं आमचे सगळे डेप्युटी कलेक्टर्स पळयताले पण डेप्युटी कलेक्टर लोडेड आसल्या कारणान
आमी AEPWD असिस्टंट कन्जर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट आनी CO म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायती ह्या सगळ्यांनी ते काम करून घेवचें अशें म्हटलां, जेणे करून परत पावसान आमकां इलेक्ट्रिसिटी बाकीच्या सगळ्यांका प्रॉब्लेम जावचो न्ही ह्या गोष्टी खातीर आमी स्पेशली तांकां सगळ्यांक कामाक लायिल्ले आसा. ओके, आमी आमचे जे ऑब्जर्वर्स आसा तांकां म्हटलां जरी आमची 3 एप्रिलाक लास्ट केस पॉझिटिव्ह येयल्या तरी सुद्दां आमकां फुडले 14 दीस आमी कंप्लिटली मॉनिटर करीत आसा. त्या ती सगळे जितके आमचे ऑब्जर्वर्स आसात, सगळे इन्सिडंट कमांडर्स आसात, ह्या सगळ्या जाणांक टील 17 तारीख पर्यंत मायन्यूटली होम क्वॉरंटायन केल्ल्या लोकांचेर, बाकीचे ज्या जाग्यार आमकां केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या थंयसर आनी कोणाक म्हणजे फ्लू लायक इन्फ्लुएन्जा लायक तांकां सिम्पटम्स मेळटा काय कितें हाजेर आमचे सगळे जाण लक्ष दवरून आसात. हावस टू हावस ते मॉनिटरूय करता. आमी सगळी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हेची गायडलायन ही आमी कंटिन्युअसली फॉलो करता. आतां पर्यंत म्हणजे 7 पैकी 1 केस नेगेटिव्ह जाली, फक्त 6 पेशंट हे उरल्या. ओके, हांव विशेश करून कम्युनिटी सर्वेच्या बाबतींत थोडोसो लोकां मदीं जे कन्फ्युजन आसा तें म्हाका आमी कम्युनिटी सर्वे हो 2-3 गजाली खातीर मुद्दामून करता. एक म्हणजे लोकांच्या मदीं अवेरनेस जावचो, लोकांक एड्युकेट करचें, आनी हे एड्युकेट करपा खातीर आमी फक्त प्रायमरी टिचर वापरना, जाल्यार आमी आमचो थंयसलो बूथ लेवल ऑफिसर BLO वापरता, आमी तलाटीक वापरता, सेक्रेटरी वापरता, इवन दो LDC लेवला वयलो डिफरंट डिपार्टमेंटांतलो स्टाफ सुद्दां ह्या कामान वापरलो वता. म्हणजे ह्या कामान आमी तांकां यूज करतले, जेणे करून आमी नोवल कोरोना व्हायरस संपर्क तोडोचा आनी ही लिफलेट्स जी आसा पळय न्हू, ही लिफलेट्स प्रत्येकाच्या घराघरांत पावयतले. त्या माध्यमांतल्यान तेजेरूय अवेरनेस जातलो की कोरोना व्हायरस हो कशा पद्दतीन हो पसरलो वता हाज्या बद्दल ताका इन्फॉर्मेशन मेळटली. आनी त्याच बरोबर म्हणजे कितें कितें आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आमकां फाल्यां, कारण कशें आसा हें एज्युकेट करप, अवेरनेस लोकां मदीं हाडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण गोंय हें खूब बारीक राज्य असल्या कारणान प्रत्येक घराघराच्या पर्यंत ही म्हायती पावोवपाक जाय, म्हणून ह्या सर्वेचो आमी मोठ्या प्रमाणात यूज करतात. दुसरें, आमी आत्ताच जो आयुश डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ॲप जो इंट्रोड्यूस केलो, त्या ॲपाच्या मार्फत म्हणजे आयुर्वेदाच्या मार्फत इम्युनिटी बुस्टींग मेजर्स फॉर द सेल्फ केअर ड्युरिंग द COVID-19 हाजी एक लिफलेट आसतली. ती दोनूय लोकल लँग्वेजीन, मराठी, कोंकणी आनी इंग्लीश ह्या तिनूय लँग्वेजींनी तेजी म्हायती म्हणजे आमी कितें करपाक जाय ह्या पिरियडांत, म्हणजे इम्युनिटी प्रमोट करपा खातीर आमकां आयुर्वेदीक प्रोसिजर्स जाल्यार कसल्यो प्रोसिजर्स करच्यो, आमकां प्राणायाम करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां काडे घेवपाक जाय आसत जाल्यार कसल्या पद्दतीचे घेवचे, त्या वेबसायटीचेर आमी नियर बाय आयुर्वेदीक डॉक्टर्स कोण आसा तांचे नंबर सुद्दां हे अवेलेबल केल्ले आसा. आनी सांगपाक खूब खोस भोगता, आमी पयली स्टेट आसा विथ द प्रोटोकॉल आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट ही क्वॉरंटायन केल्ल्या पेशंटाचेर आनी इवन दो पॉझिटिव्ह आयिल्ल्या पेशंटाचेर वापरपाक विथ प्रोटोकॉल आमी सुरू केल्ले आसा इन कन्सल्टेशन विथ अवर मेडिकल टीम. जी मेडिकल टीम, मेडिसीन टीम ही थंय काम करता तांच्या कन्सल्टेशनाच्या बरोबर आमी आमचे आयुर्वेदीक डॉक्टर्स, आयुर्वेदीक मेडिकल कॉलेज आनी गोवा आयुर्वेदीक मेडिकल असोसिएशन हे दोनूय कंबायनली आमचे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स जे आसा हांच्यांनी तांकां कितें कितें आयुर्वेदीक मेडिसीन आमी दिवपाक शकता हांचें डिस्कशन जालें. आनी ऑलरेडी वीथ द कन्सल्टेशन वीथ द हेल्थ डिपार्टमेंट आमी ऑलरेडी ती ट्रिटमेंट स्टार्ट केली. सांगपाक खूब खोस भोगता की ही आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट नॉट ओन्ली फॉर द क्वॉरंटायन पेशंट बट जे पेशंट पॉझिटिव्ह आसा हॉस्पिटलांत ज्यांची ट्रिटमेंट चालू आसा तांकांय आमी म्हणजे इंटिग्रेटेड ट्रिटमेंट जाका आमी म्हणटा, ॲलोपॅथीक आनी आयुर्वेदीक ही दोनूय ट्रिटमेंट ज्यो आसा हाज्या फुडें स्टेटीन ह्यो दिल्यो वयतल्यो. ओके, ताज्या खातीर 2 तरेचे म्हणजे कोरोना व्हायरसाचेर आमी कशा पद्दतीन प्रिकॉशन्स घेवची आनी आयुर्वेदाच्या नुसार म्हणजे आमी कोरोना व्हायरसा पासून पयस रावपा खातीर आमची इम्युनिटी कशा पद्दतीन वाडची त्या खातीर हाजो ॲप जो आसा तो इंट्रोड्यूस जालो. हें सगळ्या लोकांक कळपाक जाय म्हणून ह्या सर्वेची गरज आसा. आमी हो सर्वे घेता आसतना तेजो डिटेल जो आसा तेजो हेड ऑफ द फॅमिली, तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आमी फक्त त्याच घरांतल्यान घेतले अशें ना, शेजारच्या घरांतली सुद्दां ट्रॅव्हल हिस्ट्री एखाद्याची आपल्याक खबर आसत जाल्यार आमचे जे सर्वेयर येतले ताका दिवप गरजेचें आसा. बऱ्याच जाणांक ह्या सर्वेच्या बद्दल वेगवेगळ्यो शंका आसा. आपल्या घरांतले लोक कोणी बरो ना जाल्यार सांगचो ना, ताका ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा जाल्यार लिपयतालो. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान एक गजाल मुद्दामून सांगपाक सोदतां की
ह्या बाबतीत कोणीच आपल्याकडे असलेली ट्रॅव्हल हिस्ट्री आपली लिपोवची न्ही, किंवा आपल्याक जर इन्फ्लुएंस जालो म्हणजे कोणाक थंडी कंटिन्युअसली खूब दीस आसा, खोकली खूब दीस आसा, ताप खूब दीस येता जाल्यारय लिपोवचो न्ही. हेजो अर्थ तुमकां डायरेक्टली क्वॉरंटायन करतले अशें ना, तर आमी डायरेक्टली तुमची सगळ्यांत पयलीं कोवीड टेस्ट करपा खातीर रिकमेंड करतले. कोणी आपली टेस्ट रिकमेंड केली म्हणून भिवपाची गरज ना. आज आमचो पयलो पेशंट बरो जालो, वयल्यान फुडें येवपाक जाय. कोणाक जर डावट आसा, कोणी जर ट्रॅव्हल केलां, भायरसून येयला आनी अजुनूय कोणाक जर शंका आसा, कदाचित म्हणजे आपल्याकूय अशा पद्दतीचे सिम्पटम्स दिसता आसत जाल्यार फुडें येवप हें गरजेचें आसा. ताज्या खातीर आमकां हो डाटा मेळपाक जाय आनी हो डाटा कलेक्ट करपा खातीर आमच्या सर्वे टिमीचो खूब मोठो उपयोगी जातलो. आमच्या बरोबर ANM, अंगणवाडी वर्कर्स आनी बाकीचे टिचर्स, म्हणजे जे टीचर आसा ते टीम लीड करतले आनी वेगवेगळ्या गांवांत ANM आसतली किंवा आमचे अंगणवाडी वर्कर्स हे तांचे फॉर्म जे आसा हे फॉर्म भरून घेतले. विशेश करून जाका हायपरटेन्शन आसा, डायबिटीज आसा, जो एजेड आसा, ह्या मनशांक चड कोरोना व्हायरसाचो प्रॉब्लेम हो जावपाक शकता. एकदां यंग एज आशिल्लो हो कॅरियर उरोंक शकता, ताका व्हायरस उरतलोच असो ना. म्हणून अशा लोकांनी आपूण जर आमी पळयता की ज्या भागांत आमकां पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळ्या आनी त्या परिसरांत अशा पद्दतीचे जर लोक आसत, आमकां इन फ्युचर म्हणजे कदाचित पर्टिक्युलरली एरियेचे जर सर्वे करचें पडलो, एरियेचो जर आमकां टेस्ट करचो पडलो जाल्यार आमकां बरें पडटलें. म्हणजे हे सर्वेचे आमकां फायदे आसा. बरेच जाण म्हणटात तुमी सर्वे कित्याक करतात, सर्वे करच्या पयलीं सगळ्यांच्यो टेस्ट करात. चुकीचो समज आसा, हांव तेजेरूय येता. त्या खातीर आमकां सर्वे जो करपाक जाय वो कोणाच्यो इन फ्युचर आमकां त्या पर्टिक्युलरली एरियांतलो जर टेस्ट करपाचें आसा, जाका आमी कम्युनिटी टेस्टींग म्हणटा, म्हणजे कम्युनिटी हें जावंक जायना आसत जाल्यार तो सगळो डेटा हो एवेलेबल आसप हें गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून हो सर्वे फक्त आमीच डिसायड करूंक ना, म्हणजे दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिसिजन. परत सांगता, इन कन्सल्टेशन वीथ अवर हेल्थ टीम, वन हू इज अ एक्सपर्ट, म्हणजे एपिडेमीक डिजिजान जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स आसा आमचे, डायरेक्टर ऑफ हेल्थांतले, गोवा मेडिकल कॉलेजचे, आनी हांच्या बरोबर सगळ्यां कडेन उलोवन हें डिसिजन ठरलेलें आसा. दीस इज नॉट पॉलिटिकल डिसिजन, हांव परत सांगता. आनी इन कन्सल्टेशन वीथ द सेक्रेटरींचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग जाता, वेगवेगळ्या स्टेटींनी कितें केलां, कसलो मॉडल हें केला, त्या सगळ्या कन्सल्टेशनांतल्यान आमी ह्या निर्णयाचेर येयल्या की आमकां हो सर्वे करपाक जाय. म्हाका दिसता जेंकां आमी सर्वे खातीर आपयल्ले आसात तेंच्यांनी सगळ्यांनी समजून घेवचें की सगळीं प्रिकॉशन्स सर्वे करपी सगळ्या स्टाफाची आमी ऑलमोस्ट सगळीं प्रिकॉशन्स घेताले. आमकांय खबर आसा, आमी आमच्या स्टाफाक धाडटा, आमकां खंयसरूच रिस्क घेवपाचें ना. बरेच जाण वेगवेगळे प्रश्न विचारतात, तेंची तुमी टेस्ट केल्या काय कितें, इतके भिवन वचपाची गरज ना. कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना, तें जावचें न्ही म्हणून हो सर्वे आसा. ताका लागून वेगवेगळे लोक नाका ताका जाल्ले प्रश्न सोशल मिडियांतल्यान, पेपराच्या माध्यमांतल्यान, पॉलिटिकल हितूंतल्यान वेगवेगळे विचारतात. बट ताका सगळ्यांक कळपा खातीर सांगता, आमकां कम्युनिटी ट्रान्समिशन करपाचें ना. म्हणून आमकां कम्युनिटी सर्वे ऑन कोवीड-19 हो खूब म्हत्वाचो आसा. हांव डिस्ट्रिक्ट बिलवाडा डिस्ट्रिक्टाचो कोवीड-19 हाजो हांव तो हें धाडला. ताज्या पयलीं हो फॉर्म आसतलो, ज्या फॉर्माचेर आमी सगळी डिटेल्स घेतले आनी तेजेर वेगवेगळे प्रश्न विचारतले. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की खरी उतरां आनी खरी आपली ट्रॅव्हल हिस्ट्री दिवची, आपली दिवची, आपल्या शेजाऱ्याचे दिवची. इतकेंच न्ही तर आमी ज्या कॉलनीन आपल्या कडेन कोण रुमांक रावता जाल्यार तेजीय दिवची, कारण तें गरजेचें आसा. तो आत्तां कारण भायर सरला आसत जाल्यार ती सगळी कम्युनिटी हिस्ट्री गोंयच्या लोकांच्या आरोग्याच्या हिताच्या दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें आसा. सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें आमच्या सर्वे टिमी कडेन. आनी सर्वे टिमीन काम करपी सगळे लोक ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा हांकां कसलेच भिवपाची गरज ना. आमी क्वॉरंटायन केल्ल्या घरांनी तांकां चला म्हणूंक ना आनी डायरेक्ट तेंचो खंयसरूच संपर्क जो आसा पळय न्ही हो पर्टिक्युलरली पेशंटा कडेन येवचो ना, इतकी काळजी आमी घेतल्या. डिस्ट्रिक्ट बिलवाडा जो आसा पळय न्ही ताजो हांवें टोटल फॉर्म तेंच्यांनी कितें केलां हो सगळो मॉडल हांवें पळयला. हांवें स्वता पर्सनली स्टडी केला. ताज्या खातीर लोकांक खंय तरी गैरसमज पसरचो न्ही. राजस्थानांत तशें करूंक ना, तुमी तें कित्याक करता. हांवें पर्सनली स्टडी केला. आमच्या सेक्रेटरी हेल्थ आनी बाकीच्यांनी केला. ते सगळे जाले. तेंच्यांनी कितें कितें केलें म्हणजे 144 लायले, बॉर्डर सील केल्यो आपल्यो, आतां तेंच्यांनी वयल्यान डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर सील केल्या. ओके, रेल्वे रोड हें बंद केलें, एपिडेमीक कंटेनमेंट. आनी तेंच्यांनी कितल्या मुद्दामून हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता की तेंची स्क्रिनींग स्ट्रॅटर्जी कितें आशिल्ली तर तेंच्या डॉक्टर्स आनी जी टिम्स आशिल्ली तांच्यांनी सर्वे टिमीक ट्रेनींग दिल्या. म्हणजे जाका आमी ट्रेनर्स फॉर ट्रेनी जे म्हणटा पळय न्हू ते.
आणि ताज्या उपरांत पयल्या फेजीन तेंच्यांनी सिटी स्क्रीन केली. तितूंतल्यान जवळपास तेंच्यांनी सर्वे टिमूच तेंची 3072 जाणांची आशिल्ली. नंबर ऑफ हावजीस जवळपास 2,14,667 इतकी तेंच्यांनी घरां सिटी एरियेंतली सर्वे केली. 10,71,315 ह्या लोकांक तेंच्यांनी स्क्रीन केल्यान तितूंतल्यान 4,258 म्हणजे इट तांकां पेशंट जे मेळ्ळे पळय न्हय हितूंतल्यान हे 4,258 आनी ह्या 4,258 सिटींतल्या पेशंटाची तेंच्यांनी मागीर स्क्रिनींग टेस्ट केली. ओके. विलेज एरियेनी त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी जवळपास म्हणटा तशें 4,41,953 घरां सर्वे केली आनी तितूर 22,39,134 जवळपास तांकां लोकांक सर्वे केले. आनी ह्या दोनूय माध्यमांतल्यान तांकां फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेज म्हळ्यार जवळपास 17,500 सुमार लोकांक तेंच्यांनी स्क्रिनींग टेस्टा खातीर धाडले. हे रुरल एरियेंत आनी ह्या दोनूय एरियेंत तेंच्यांनी अशा पद्दतीन त्या खातीर तेंच्यांनी हावस टू हावस सर्वे केलो. आनी तेज्या उपरांतूच तेंच्यांनी इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस म्हणजे अशा पद्दतीचे जेंकां सायन्स आनी सिमटम्स आसा ह्या लोकांक तेंच्यांनी स्क्रीन केले, तांकां वेगळे केले आनी तेंची टेस्ट केली. सरसकट सबंद डिस्ट्रिक्टान सगळ्यांच्यो टेस्ट करूंक ना आनी आमकां तश्यो सगळ्यांच्यो टेस्ट गोंयांत करपाची गरज ना. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा की आमकां एखाद्या भागांत एखाद्या जर तालुक्यांत सपोज आमकां 4 केसी मेळ्ळा जाल्यार आमकां तो एरियांतल्या लोकांक कदाचीत अशे सिमटम दिसता आसत जाल्यार त्या एरियांतल्या लोकांचे आमकां टेस्ट करपाक जाय. हे सर्वेची गरज आसा. बरेच जाण विचारतात सर्वे कित्याक काय म्हणून. ह्या गजाली खातीर सर्वेची गरज आसा. ओके. त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी म्हणजे आमकां सर्वे खातीर सहकार्य करचें. तेज्या उपरांत आमकां मॉनिटरींग टीम आनी हे ते सर्वे केल्या उपरांत फुडले काही मेजर्स घेवपाचे आसा. ते मेजर्स जे आसा ह्या सर्वेच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे जाण घेतले हे तुमचे कडेन हांव मागता. कारण सगळे लोक हे आमकां सर्वे खातीर आमकां निश्चितच सगळे जाण आमकां मदत करतले. आनी हो सर्वे जाल्या उपरांत आमी ऑलरेडी आजून एक ॲप हेल्थाचो एक ॲप जो आसा इंट्रोड्यूस केला. हे सगळे आमी डावनलोड करतले म्हणजे प्रत्येकाची म्हायती सिटी एरियेंतली विलेज एरियांतली त्या एपाचेर तेजे हेल्थ पॅरामिटर कफ कोल्ड हायपरटेन्शन डायबिटीज तेजे बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसा हेजो एक डेटा जो आसा तो रेडी जातलो. ह्या निमित्तान पुराय गोंयांतल्यान एक वेवस्थीत सर्वे केल्या उपरांत आमकां डेटा रिलीज करपाक मेळटलो. आत्ताच आमी आयुर गोवा कोविड-19 हो ॲप आमचे आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपादजी नाईक हांच्या बरोबर आयुर्वेदीक कॉलेजचे प्रिंसिपल डॉक्टर बाळे, डॉक्टर कोरडे, डॉक्टर स्नेहा भागवत, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय यांच्या सगळ्या टिमीन एफर्ट्स घेवन आयुर गोवा 19 हो ॲप आमी आत्तां इंट्रोड्यूस केलो. ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान इट वील क्रिएट द अवेरनेस फॉर द जनरल पब्लीक गोवा म्हणजे रिगार्डींग द कोविड-19 हाच्या बद्दल ह्या ॲपा वयल्यान सगळ्या जाणांक इन्फॉर्मेशन ही मेळटली. तेज्या बद्दल तांकां आयुर्वेदांत हाज्या खातीर कितें ट्रिटमेंट एवेलेबल आसा म्हणजे आमी आमची इम्युनिटी बूस्ट करपा खातीर परत एकदां म्हणटा हांव आयुर्वेदान हेजे कोविड-19 बरो करपाचें वखद ना तर आमी आमची इम्युनिटी वाडोवंक शकता. आमकां कोरोना व्हायरसाची लागवड जावंक जायना म्हणून आमी घेवपाचे प्रिकॉशन्स कितें म्हणजे आमी प्राणायाम करपाचे, आमी योगासनां करपाचे आनी कितें मेडिसिन्स आमी कितें घेवपाक जाय जाल्यार त्या हेजेर तेंच्यांनी ऑलरेडी आमचो डायट कसो आसचो, आमची लायफस्टायल कशी आसची ओके अशी वेगवेगळ्यो गजाली ह्या ॲपाचेर तेंच्यांनी सांगलेल्यो आसा. बऱ्याच जाणांनी तो डावनलोड करून घेवचो. ओके. त्याच बरोबर आपल्या नियर बाय कोण आयुर्वेदीक डॉक्टर्स आसा जो आपल्याक गायड करपाक शकतलो तांची नांवां सुद्दां ही तेंच्यांनी त्या ॲपाचेर दिल्ली आसा. म्हाज्या ऑफिसांतल्यान सगळ्यांक तेजी लिंक जी आसा ती धाडपाक लायता. ओके. दुसरो म्हत्वाचो निर्णय आमची इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी ही फाल्यां डिक्लेअर जातली. एक इज एन इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आनी दुसरी आमी टू कीप कंट्रोल ऑन गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करपा खातीर ज्या पद्दतीन केंद्रांत ABC ही एक्सपेंडिचर डिवायड करपा खातीरय बी म्हणजे गोंयांत हाज्या फुडलो एक्सपेंडिचरूय आमकां कंट्रोल करचो पडटलो. तो कशा पद्दतीन करचो हाज्या खातीर आमी एक कमिटी CS आमचो सेक्रेटरी फायनान्स आनी पुनीत कुमार गोयल ह्या तिगाय सिनियर सेक्रेटरींची एक कमिटी काडल्या की पुराय स्टेटींतलो प्रायोरिटी जी आसा पळय न्ही ही आमी जशें म्हणटा की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आमची प्रायोरिटी उरतली. कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाचें जाल्यार तें खंयचे करपाचें प्रायोरिटायज करून फुडल्या वर्सभरा खातीर कशा पद्दतीन
स्टेटीचो एक्सपेंडिचर जावचो हाज्या खातीर आमी कमिटी जी आसा ही फाल्यां नोटिफाय जातली. ह्यो दोनूय कमिटी ज्यो आसा ह्यो फाल्यां नोटिफाय जावपाच्यो. इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटीन आमी प्रायवेट लोकांची एक 7-8 जाणांची फ्रॉम द डिफरंट फिल्ड हांची नांवां शॉर्टलिस्ट केल्या. आयज सांजे पर्यंत फायनल जातली आनी इन कन्सल्टेशन वीथ अदर्स म्हणजे बाकीचे सगळे इंडस्ट्रींतले वेगवेगळ्या इंडस्ट्रींतल्या लोकांतल्या कन्सल्टेशनाच्या भितर तेंच्यांनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आमी म्हटला 10 दिसांनी दिवचो आनी तेज्या उपरांत फायनल रिपोर्ट दिवपाक तांकां कदाचित आनीक 20 दीस लागतले. बट गोंयची इकॉनॉमीक रिवायवल खातीर आमकां कितें कितें गरज आसा म्हाजें म्हणणें आसा ही जरी आमी कमिटी काडली जाल्यार जेका जेका दिसता त्या सगळ्यांनी अशा पद्दतीची सजेशन्स ऑन मेल किंवा वॉट्सॅप म्हाकाय पर्सनल धाडल्यार जाता, म्हाज्याय मेलाचेर धाडल्यार जाता. प्रत्येकाक म्हणजे सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक सुद्दां दिसता आसत इकॉनॉमीक रिवायव करपा खातीर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन स्टेटीक आसचें की ही आयडिया आसा, नवीन आयडिया ह्या निमित्तान आमी स्टेटींतली इकॉनॉमी रिवायव जावं शकता आसत जाल्यार सगळ्यांनी आपली आयडिया शेअर करपाक कांयच हरकत ना. आमी सगळ्यांच्यो आयडिया वेलकम करता आनी सगळ्यांच्यो आयडिया ज्यो आसा ह्यो कन्सिडर्ड केल्यो वयतल्यो. फुडलें 1 वर्स हे आमकां स्टेटी खातीर इकॉनॉमीक रिवायव हे वेगवेगळ्या पद्दतींत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री म्हण किंवा IT इंडस्ट्री वेगवेगळ्या कशा पद्दतीन इकॉनॉमीक रिवायव जातले हाजो विचार आमकां सगळ्या जाणांक करपाक जाय. लॉकडावन पिरियड जरी 14 तारखेक सोंपतलो जाल्यार आजुनूय हांव परत सांगता की मोठ्या प्रमाणांत लोक आजुनूय भायर येता त्या रस्त्यार येवचे न्ही. ओके, त्या खातीर प्रत्येकान घरान रावचो. आपल्या घरान रावप हें गरजेचें आसा. कामा शिवाय बरेच कडेन पळयता की वेगवेगळे कडेन पत्रकार किंवा सोशल मिडियाचेर फोटोग्राफ्स प्रिंट करून हाडटा. बट जेका गरज ना तेणी कामा शिवाय म्हणजे भायर सरचो न्ही अशी म्हजी सगळ्या जाणांक विनंती आसा. आमी सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करपाक जाय. आमकां येता त्या 14 तारखेच्या उपरांत सुद्दां कशा पद्दतीन आमचो लॉकडावन आसतलो हाजेर विचार सरकाराचो सुरू आसा. तो 13 तारखे पर्यंत डिक्लेअर केलो वयतलो. फक्त गोंयान येवंक ना. आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन अशा पद्दतीचें ऑफिशियल करस्पॉन्डन्स आयिल्लें. आमी तांकां सांगलां तुमी MHAचो प्रोटोकॉल फॉलो करा. मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हाजो आमकां खबर आसा, वी आर कन्सर्न, ताजेर गोंयकार आसा. पण MHA आतांच्या घडीक MHA प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हेजो प्रोटोकॉल फॉलो करप गरजेचो आसा. त्या खातीर आयज पर्यंत आमच्या बार्मागुवा पोर्टाचेर आमी फॉरेन पॅसेंजर्स केन्ना उतरून घेवंक ना. आनी प्रोटोकॉल आनी गायडलायन कितें सांगता तर तेंच्यांनी त्या पोर्टाचेर उतरूंक जाय. त्या पोर्टाचेर 14 दीस क्वॉरंटायन रावपाक जाय. ती सिस्टीम थंय एवेलेबल आसा. ती तेंच्यांनी थंयसर 14 दीस क्वॉरंटायन रावचें आनी आपल्याक क्वॉरंटायन आशिल्लो ही सर्टिफिकेट घेवन गोंयान येवचो बाय रोड. आमी परत तांकां गोंयान आयल्या उपरांत टेस्ट करून घेतले आनी परत तांकां क्वॉरंटायन दवरतले. कोणूय आमचो गोंयकार भाव जाका येन दिसता आसा तेणी सद्या MHAचो प्रोटोकॉल फॉलो करप गरजेचो आसता. सेम प्रोटोकॉल आमी म्हणटा तेच न्ही. वी आर वेटिंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स. सेम सगळ्या जाणांक प्रोटोकॉल सेम आसतलो. हय, आमी ऑलरेडी इन कॉर्डिनेशन वीथ आमची थंय मेडिकल टीम आसा तांच्या कॉर्डिनेशनान तांच्या सुरू केल्ली आसा. आत्तां सुरू केल्या ते तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते खूब बरें आसा, क्युअर जायत आसा. आतां आमी ताका आनीक इम्युनिटी बुस्ट जावपा खातीर आयुर्वेदिकाची ट्रिटमेंट सुरू केल्या. इन गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन कन्सल्टेशन वीथ अवर MD मेडिसिन टीम वन हू इज वर्किंग ऑन दॅट कोवीड पेशंट. सर्वे टिमीचे ट्रेनरांचें प्रशिक्षण चालू जालां. ताज्या उपरांत जो बेजीक सर्वे करतलो तो ट्रेनर मास्टर ट्रेनर वचून तांकां ट्रेनिंग दितलो. आयज तुम्ही सर्वेच्या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली ती बरें जालें. पूण विशय वेगवेगळे आहात. जशें तुमच्याकडे जसे प्रश्न येतात, सोशल माध्यमाचेर जसे प्रश्न येतात, तसे पत्रकार म्हणून आमच्या कडेन येतात. तुम्ही मातशे मुख्यमंत्र्याकडे हो विशय मांडा. आयज ट्रेनिंग प्रोग्राम वेगवेगळ्या जाग्यार जाले. पूण जालें अशें की त्या ट्रेनिंग प्रोग्रामाकूच सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो. हांवें 2 फोटोग्राफ पळयले. खरें म्हणजे 22 लोकांच्या वयर आमच्या ट्रेनिंग प्रोग्रामात प्रत्येक ट्रेनिंग घेतला ते कोण ना. एकूच फोटो जो फाटसून व्हायरल जाला. तुम्ही फाटसून म्हणजे त्यांनी पटकन ते 22 जाण एकी कडेन येयले म्हणून तो फक्त सोशल डिस्टन्सिंग दिसता. तुम्ही फुडलो फोटो पळयात. ते आमी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळूनच तांकां ट्रेनिंग प्रोग्रामाक बसयल्या. 22 लोकांच्या वयर खंयच्याच ट्रेनिंग हॉलान लोक ना. फक्त एकूच फोटोग्राफ तो दिसता पळय न्ही, तो एकीच कडेन येयल्ल्या कारणान दिसता. हांवेनूय पळयला सोशल मिडियाचेर. ना, आमी
सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळूनच बसय म्हटलं सगळें. हो जालो एक विषय. दुसरो विषय कितें जाला की आता तुम्ही आव्हान केल्या प्रमाणे आणि प्रत्येकाक जबाबदारी आपली कळ्ळ्या, त्यामुळे सर्वे करपाक कोणाचो विरोध ना. पूण विषय असो जाला की सर्वेचे काम दिवपाचो जो गोष्ट जाल्या, म्हणजे एका तालुक्यातल्या मनशाक दुसऱ्या तालुक्यात दिला, दुसऱ्या तालुक्यातल्या मनशाक तिसऱ्या तालुक्यात. आयक हांव तेजेर सांगता कितें जालां. आत्तां ट्रेनिंग दिल्या तांकां. ट्रेनिंग कितें जालां, खंयच्या स्कुलांत कोण टिचर आसलो पळय ताका त्या तालुक्यान ट्रेनिंगेक आपयला. हेजो अर्थ ताका थंय घालचें ना सर्वे खातीर. हांवें इवन दो तें कशें आसा, आमी एक काम खूब स्पिडीन करता, थोड्योश्यो चुको स्पिडीन करता आसतना जाता. काम करता तोच चुकतलो, काम करिना तो चुकचो ना. त्या खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनूय दिली की आपल्या घरा कडेन जो नियर बाय विलेज आसा किंवा आपल्या वाड्यार थंयसरूच ताका सर्वेक घातलो वयतलो. आयज सुद्दां ट्रेनिंगेक वयतना दुसऱ्या तालुक्यान म्हाका जेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो दुसऱ्या तालुक्यान वचूं नाका, तूं तुज्याच तालुक्यान ट्रेनिंग घे, थंयसर इन्फॉर्म कर आपूण हांगा ट्रेनिंग एटेंड करता म्हणून. हें तांकां सांगलां. आतांय बी हांवें ऑलरेडी हेका डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी आमचो हेल्थ सेक्रेटरी हांकां सांगलेलें आसा की सपोज एखादो मनीस जर वाळपयचो आसत जाल्यार ताका वाळपयनूच घालपाक जाय. वाळपयच्याक काडून मया घालपाची गरज ना. किंवा मयाचो जर आसा तो टिचर खंय आसलो, पणजे आसलो जाल्यार ताका पणजे घालपाचो ना, ताका मयांत घालपाचो. ताज्याच पंचायत एरियेंत किंवा त्याच पर्टिक्युलरली तालुक्यान ताका नियर बाय विलेजीन घातलो वयतलो, ताका दुसरे कडेन घालचो ना. दुसरी गोश्ट, दोगूय पेरंट्स जर आत्तां घातले आसत जाल्यार भितरले एकट्याकूच ट्रेनिंग, म्हणजे आई आनी बाबा दोगांय एकट्याची टिचर आसत, ताका धाकली भुरगीं आसात, मागीर दोगांय ट्रेनिंगेक घातले काय कितें ना. आमी सांगला भितरल्या तेंच्यांनी एप्लिकेशन दिवपाचें डायरेक्टर एड्युकेशनाक एकट्याकूच ट्रेनिंगेक. कोणेंय तेंच्यांनी डिसायड करचें, सपोज तेंचो बाबा ट्रेनिंगेक वयतलो, बापूय तेंचो ट्रेनिंगेक वतलो, तेदी तेंचो एकटोच ट्रेनिंगेक वयतलो. तिसरी गोश्ट म्हणजे जो रिटायरमेंटाक तेंकला, जाका दम्याचें आसा, डायबिटीज जाला, अशा मनशाक आमी ट्रेनिंगेक घालूंक लागना की ताका सांगलां की ताका एवॉयड करचो. आनी तिसरें इन्फंट म्हणजे 1 वर्साच्या सकयल जेचें भुरगें आसा, ओके, अशें जर भुरगें आसत जाल्यार ताकाय ट्रेनिंग जी आसा पळय न्ही ती एवॉयड करपा लायल्या. तिका ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड फक्त ह्या 4 बाबतींतलो विशय जो आसा ऑलरेडी आमी कळयल्लो. म्हणजे ह्या तुमच्या हेतून खुबश्या प्रश्नांची उतरां मेळ्ळी. आता एक विषय आहा की जर म्हणजे तालुक्यान सुद्दां जरी जालें जाल्यार प्रवास आणि त्यांच्या जेवणाची, कारण सरकारी कर्मचारी हे कितले सेन्सिटिव्ह, त्यांच्या जेवणाचे आणि प्रवासाच्या विषयाच्या संदर्भातूय विचार जावचो व्यवस्थित की खंयसून की थंय कशी पावतली, कारण महिला भितर जास्त टीचर्स. आमचे इन्सिडंट कमांडर आहा पळय न्ही तेंच्या कडेन गाडयो आसा, आमी दिले अवेलेबल करून. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गाडयो आसा आनी जो टीम इन्चार्ज आसतलो तो टीम इन्चार्ज इन कन्सल्टेशन विथ द इन्सिडंट कमांडर, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्यां कडेन तेंची थंयसर पावोवपाची वेवस्था ही केली वयतली. तांची जेवणाची वेवस्था जर आसत जाल्यार आमी जो मास्टर ट्रेनर आसा किंवा जो इन्चार्ज आसा ताका आमी कितें तरी ती वेवस्था जी आसा ती हांव करपाक लायता. दुसरी अजून एक म्हत्वाची गजाल आतां म्हाका पेरंट टीचर आपले प्रायमरी टीचर एसोसिएशन हे येवन स्वता मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी आपली एका दिसाची सॅलरी ही CM रिलीफ कोवीड फंड हेका पूर्ण सगळ्या टिचरांची, प्रायमरी टिचरांनी सांगली की आमची 1 दिसाची सॅलरी आमी विलिंगली ही गव्हर्मेंटाक दिता. आमी कोणाकूच अजून फोर्स करूंक ना, कांयच ना, बट तेंच्यांनी लेटर दिलें की आमी विलिंगली एका दिसाची सॅलरी दिवपाक तयार आहा. हय, तेंचे ऑल गोवा एसोसिएशना तेंच्याच म्हाका मेळपाक आयिल्लें. एक सादो विशय, आयज हांव 1-2 शेल्टर होम्साक भेट दिली हांवें. कलंगूट शेल्टर होम्सान व्यवस्थित सगळी सोय केलेली आहा, प्रत्येकाक गाडी दिलेली आहा, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून तांकां व्यवस्थित 2 टायमाचें जेवण सगळें बरोबर. एक गोष्ट, फक्त ती गोष्ट खूब सादी, पूण एक उलयता त्या कामगारा बरोबर तेंची एक रिक्वेस्ट आसली की कितें जालां, मोबायलाचेर तेंचें चार्जींग सोंपलां आनी तांकां आपल्या फॅमिली मेंबरा कडेन उलोवपाक मेळना आनी चार्जींग करपाक भायलीं सगळीं दुकानां बंद आहात. ऑनलायन चार्जींग करतलो जाल्यार तो तांकां प्रोसेस खबर ना. सो तेंची एक रिक्वेस्ट आहा, मोबायल चार्जींग करपी बी एकट्या कोणाक तरी आमी थंय धाडटा आनी ते चार्जींग करपाक ना खूब सादी गोष्ट म्हटलें मरे हांवें तुका. खूब हें आसा, कारण आमी प्रत्येक ज्या जाग्यार कॅम्प आहा पळय न्ही थंयसलो कोण तरी एकटो चार्जींग करपी सोदून काडटा. हांव इन्सिडंट कमांड आमचो इन्चार्ज जो कॅम्पाचो आसा पळय न्ही ताका इन्स्ट्रक्शन दिता. ना, सगळ्यांचे करचें पडटा. तुका खबर ना, तूं कॅम्पार वचोंक ना, हांव वचोन येयला, थंय झगड्यो जाता. पूण चोख वेवस्था सामकी व्यवस्थीत आनी इतली बरी वेवस्था आनी खंयच करूंक नासतली. आनी ती गळेत जर कॅम्प जाल्यार कॅम्पान वचून रावचो बरो दिसता, अशी परिस्थिती आहा. म्हणजे इतली बरी वेवस्था केल्लेली आहा. ना, आज करप चालू आहा. आर्थिक परिस्थिती बरोबर नाही आहे, तुम्ही काल मान्य केलं म्हणे. आणि कितें तें
काँग्रेसने मागणी केली की राज्य काँग्रेस खूप मागण्यो करता, तेच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य कश्यो जातल्यो तर ते मागणे करीत आसता. तांकां सांग सद्याच्या पयलीं जें सिच्युएशन आसा तितून सरकाराक सपोर्ट करप, सजेशन्स आसत जाल्यार अपोजिशन लिडर आसत, काँग्रेस आसत, तेंच्यांनी मेल करूनय म्हाका धाडचे. म्हाका पेपराच्या माध्यमांतल्यानूच कळोवपाक जाय अशी कांय गरज ना. हांव जेन्ना सामान्य मनशाची सजेशन्स हांव आयकतां, कारण म्हाका देवान बरें एक हें दिलां की सगळ्यांचें आयकपाची म्हाका संवय आहा. ओके, तर हांव सामान्य मनशाचें आयकतां. ते तर लिडर आनी सिनियर लिडर म्हणटा तशें खूब वर्सां राजकारणांत आसात, खूब वर्सां समाजकारणांत आसात, कितलींशींच वर्सां सगळे पोस्ट हे केल्ले आसात, एक्सपिरियन्स आसा. म्हणल्या उपरांत तेंचे एक्सपिरियन्स म्हाका शेअर करपाक कांयच हरकत ना. आय एम रेडी, कारण म्हाका आयकपाची संवय आहा. तुमचो जालो पेशंट जो नेगेटीव जालो पळय, तेजी फॅमिली बीन क्वॉरंटायन केली, तेंकां डिस्टन्स केलो तांची फॅमिली क्वॉरंटायन केल्ली, तांकां होम क्वॉरंटायन केला आतां. आनी तो म्हाका सगळ्यांत चड इंजर तोच आशिल्लो. हय. ताका मातशें चड कॉम्प्लिकेशन दुसरें सर कितें जाणा, गोवा बागायतदारान जे काजू घेवपाक सुरवात केली लोकांनी, ते लोक कितें म्हणटा तांकां रेट कमी मेळटा. आतां कशें आसा हितून तो गोवा बागायतदाराचो विशय, तांकां रेट चड दी हांव सांगूंक शकचो ना न्ही. आमी आमचो प्रयत्न आसा. गोवा बागायत हांव उलयतां. बाकीच्या कडेन आतां फॉर एक्झाम्पल पेडणे शेतकरी सोसायटी आहा किंवा बाकीच्या कडेन तेंकां सगळ्यांकूच जर हें करीत जाल्यार ते बरें पडटलें अशें दिसता तुमकां. खरें म्हणजे हे सरकारान सांगोन न्ही, ज्यो शेतकरी सोसायटीज आसा ह्या सगळ्यांनी आयज मदत करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन आमी ह्यो सगळ्यो जेन्ना शेतकरी सोसायटी बाकीच्यो आयज पर्यंत काजी घेवपी वेगवेगळ्यो सोसायटी आहा वेगवेगळ्या तालुक्यांनी, ह्या सगळ्यांनी म्हणजे खंय तरी लोकांक शेतकऱ्यांक मदत करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी आपल्या परीन वचून, म्हणजे सरकार सगळ्या जाणांक टायट करूं शकना तूं घे म्हणून, तेंच्यांनी विलिंगली वचून ते घेवप हें गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता आयच्या घडीक ह्या संकटाच्या काळात तेंच्यांनी सगळ्यांनी सरकाराक मदत करपाक जाय आनी लोकांक मदत करपाक जाय. इकॉनॉमिक रिवायवलाच्या संदर्भात तुम्ही आता स्पष्ट केलें. म्हाका दिसता की जशें बजेटाक तुम्ही सजेशन मागयलें पळय तशा पद्दतीन एक ईमेल एड्रेस आनी व्हॉट्सएप नंबर तुमचो जाहीर करचो, एक व्यवस्थीत ताका एक फॉर्मेट तयार करून ते दिवचे, जेणे करून खुबश्या लोकांक दिसता की बरे सजेशन्स आसा. हांव आमच्या ऑफिसर टिमीक सांगता की ह्याय फावटी आमी इकॉनॉमिक रिवायवल सगळ्या लोकां कडल्यान मागोया. व्हेरी गुड सजेशन. लोकांनी मॉर्निंग वॉक जो हो भायर करपाचो बंद करचो, घरानूच आपल्या गार्डनांत मॉर्निंग वॉक करचो. आनीक थोडे दीस आमकां सोशल डिस्टन्सींग न्ही, भायर भोंवप हें बंद करपाक जाय. सांजचें येवन भायर बसप किंवा ओपन प्लेसीचेर हें बंद करपाक जाय. बाजारांत बेश्टे पासयेक मारचें न्ही, की हांव आज बऱ्याचशा पेपरांचे आनी बाकीचे सगळे वाचतालो की हय मिरामार बीच म्हण किंवा तूं गांवांतल्या चवाट्याचेर बसपाचें म्हण, हें सगळ्याच लोकांनी म्हणजे शहरांत रावता तशें गांवांत लोकांनी सुद्दां हें सांबाळप गरजेचें आसा. कोणाकूय दिसता की गांवांत कोरोना खंयचो येतलो काय म्हणून, एखादो भुरगो तो गांवांत सगळ्याक भोंवून गांवांत येता, ताच्या पासून फाल्यां सकाळीं येवंक शकता. ताच्या खातीर तितके प्रिकॉशन्स आमी सगळ्यांनी घेवंक जाय. थँक्यू. चल बाबा गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे मातशें आदार तालुकान जर रवाज